आज दीस बरो आहा आणि हे बरे दिसा आमी फॉर्मां भरपाक गेल्ले आहा. भारतीय जनता पार्टीन जे कॅन्डिडेट आमकां दिल्ले आहा कलांगूट, सुकूर, पेना दी फ्रांस हे आनी रेज मागूस हे चारूय कॅन्डिडेट आयज डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस along with supporters, कार्यकर्ताज, वेल विशर्स सगळे हिंगासर येयल्ले आहा. आतांच चारूय फॉर्मां भरून कंप्लीट जाल्ली आहा. वातावरण एकदम बरें आहा. रिस्पॉन्स जे आमी घरांनी भोंवता कलांगुटान भोंवप चालू आहा, आरपोरा नागवान भोंवप चालू आहा, सुकूर भोंवप चालू आहा, ते सायडीन पिलेन भोंवप चालू आहा. वातावरण एकदम बरें आहा आनी म्हाका विश्वास आहा हे चारूय कॅन्डिडेट आमचे थंपींग मेजॉरिटी लोकांचे मतदान जावन जिखून येतले. ह्या वाटी शिक्को मारचो पडटा, बटन ना. आयज बरे दिसा रेश मागूस पंचायत जिल्हा पंचायत आणि सुकूर जिल्हा पंचायत हेजे दोन्ही आमी अर्ज सादर केल्ले आसा. तेज्या बरोबर कलांगूटूय आसा आणि पेन्ना दी फ्रांसूय आसा. आयज जो सपोर्टर कार्यकर्ते आमचे मिनिस्टर हे सगळे एक जाण आमी मोठे धडाक्यान म्हणटा तशे भायर सरलेले आसा. ऑलरेडी फिल्डार काम केल्लें आसा. आमचे रेस मागूस जिल्हा पंचायतीच्या जो रुपेश नायक आसा हेणी गेले 5 वर्सां बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. आनी दुसरो परत कार्तिक आसा कुंडेकर आसा हेणी आपलो पंचायत मेंबर म्हणून बरें काम केल्लें आसा आनी आयज तो झडपीक रावल्लो आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आहा आनी विश्वास आसा कार्यकर्ते तेज्या फाटल्यान रावतले, वोटरूय तेज्या फाटल्यान रावतले आनी थंपींग मेजॉरिटीन हे दोनूय जे सीट आसा जे आमी सपोर्ट करता हे दोनूय सीट आनी वयल्यान आमचो कालांगूटचो सीट आनी पेना दी फ्रांस सीट हे चारूय सीट आमी थंपींग मेजॉरिटीन हाडटले हितून पूर्ण खात्री आसा. कॅन्डिडेट आसले झडपी काही ठिकाणी तांकां डावलून नवीन दवरला अशी परिस्थिती कित्याक येयली तुजी? सिटींग कॅन्डिडेट आमी कोणाक अशें काडूंक ना. तिंगा बार्देस तालुक्यान बार्देस तालुक्यान एक वेगवेगळे म्हणजे सीट रिजर्व जाले. काय जनरल आसले ते वुमन रिजर्वेशन येयले, ओबीसी रिजर्वेशन येयले, वेगवेगळे रिजर्वेशन येयले म्हणून तांकां बसोंक मेळोंक ना. थोडे स्वतेर तेंच्यो बायल्यो बसलेल्यो आहा, थोडे स्वतेर तेंचे दुसरे कार्यकर्ते बसलेले आहा. पूण अशें प्रॉब्लम काय ना. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचे सगळे सीट 100% निवडून येता. So ZP election will be the semi-finals to the 2022. ZP elections are not fought in that fashion. MLA election is totally different. But it's fought on party line. It is fought on party line, but ZP elections are more on village issues, ward issues, and bigger issues are not looked at ZP level. हांव दत्तप्रसाद दाबोलकर कॅन्डिडेट फॉर जिल्हा पंचायत इलेक्शन कलंगूट मतदारसंघ परत तुमच्या फुडल्यान येयल्लो आहा मागणी करपाक की ह्या फावटी म्हाका परत भोवमतान तुमी निवडून हाडचो. गेलो जो टर्म आसा तो हांवें आनी म्हाज्या फ्रेंड आमी शॉन मार्टिन्सान शेअर केल्लो आसा आनी ह्या टर्माक म्हजी कामां जाल्ली आहा कलंगूट मतदारसंघात ती अनप्रेसिडेंटेड लेवलाचेर जाल्ली आसा. तर कंपेर्ड टू प्रिवियस टर्म गेल्या 20 वर्सां तुमी तर कंपेर करी जिल्हा पंचायतीचे 4-5 टर्म जाल्या ते आनी हो टर्म जो प्रिवियस टर्म आहा तितून दिसता लोकांक दिसता पळय तशी काम जाल्ली आहा. आमी 2 पार्क केल्ले आसा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन, एक आरपोरा गोरपाटान आनी एक शिकेरे सेंट लॉरेन्स चर्च प्रॉपर्टीन. कलंगूटांनी आमचे एक प्रोजेक्ट चल्लेलो आसा गार्डनाचो तो आमी कंप्लीट करतले. हांव कार्तिक साधू कुंडेकर झडपी कॅन्डिडेट सुकूर गिरी पर्रा सालिगांव ही पंचायती पडटा. म्हजी जीत ही निश्चित आहा. मायकल बाबा सर आमच्या वांगडा. हांव मागता सगळ्यां कडेन की तेंच्यांनी भायर सरून वोट मारचें. पार्टीचे धन्यवाद म्हणटा की म्हाका एक व्हडली जिम्मेदारी दिली आनी तिकेट दिली म्हणून. पळोवंक गेल्यार BJP पार्टीन भरपूर डेव्हलपमेंट केल्लो आहा. सेंट्रलाक सुद्दां खुबशे डेव्हलपमेंट करून गोंयान सुद्दां केल्लो आहा. आनी मेन म्हणजे म्हाका मोदीन ज्यो पळय बायलांक लागून स्किमी काडलेल्यो आहा
सेल्फ हेल्प ग्रुपान स्त्री शक्तीच्या अंडर भरपूर येयल्ल्यो स्किमी मेन म्हणजे हांव बायलांक सांगूंक सोदता की आतां हे JHP इलेक्शनाक प्रत्येकानी आपले वोट मुखार येवन करचे. रेस मागूस जिल्हा पंचायत मतदारसंघांच्या नाव जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक उबो रावता. भारतीय जनता पार्टीच्या भारतीय जनता पार्टीन म्हाका उमेदवार म्हणून हांगासर परत एकदा उबो केल्लो आसा. फाटलीं 5 वर्सां हांवें जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून काम केल्लेलें आसा आनी तें काम सगळ्या लोकांनी पळयल्लेलें आसा. रेस मागूस मतदारसंघान चार पंचायती येता. पिलेन, रेस मागूस, नेरूल आनी सांगोळडा हे चारूय पंचायत एरियेन भरपूर कामां जाल्लेलीं आसा फाटल्या 5 वर्सांक आनी म्हाका विश्वास आसा की ह्या कामांच्या बळाचेर जे काम पळोवन रेस मागूस जिल्हा पंचायत मतदारसंघांचे सगळे वोटर म्हाका मोठ्या मताधिक्यान निवडून हाडटले ह्या बद्दल म्हाका खात्री आसा.